जेजून 12 आपोस्तलांक विंचून काडले आनी ह्या 12तले ते एक जण ताका चड मोगाचे आनी लागशिले. सिमांव, ताका उपरांत जेजून पेद्रू म्हणून नांव दिलें, जुवांव आनी जाकोब. आनी ह्या तेगां भितर जुवांव जेजूक चड मोगाचो हें आमकां वांजेलांत वाचूंक मेळटा. जाकोब आनी जुवांव दोगूय जण बाबाव आनी तांची आवय आपल्या ह्या दोगा पुतांक घेवन जेजू लागीं येता. पूण मार्कूच्या वांजेलांत 20:10 आमकां वाचूंक मेळटा, आवय येना, हे दोग जाण भाव जेजू लागीं येतात. आवय आयिल्ली जावं हो फकत दोग जाण भाव आयिल्ले जावं, पूण आयले न्ही. कित्याक आयले ते संवसारी चिंतपाचे आसले. देखून जेजू लागीं येवन तांची आवय आपल्या पुतां उजेर कितें मागता जेजू लागीं, तुज्या उजव्याक एकल्याक आनी तुज्या दाव्याक एकल्याक म्हज्या पुतांक तुज्या राज्यांत बसय. म्हणजे तिचे तकलेन कितें आसलें, जेजू आतां राजा जातलो, ताच्या हातांत पदवी येतली, म्हणटच एकलो दाव्याक आनी एकलो उजव्याक जर बसले दोग जाण पूत, म्हाकाय मान मेळटलो, असलें चिंतप तें आवयचें आसलें. तातूंत कांय चूक ना, कित्याक आवयो अशेंच चिंततात, संवसारी चिंतपाच्यो आसतात. पूण जेजू कितें सांगता तें तांकां कितलें समजलें, समजूंकच ना जायत. जेजू सर्गींचेर संवसारी राज स्थापन करूंक येवंक ना, ताका हांगा संवसारी पदवी नाका. तो बापाचें राज ह्या संवसारांत स्थापूंक आनी परगटूंक आयलोलो. देखून जेजू तांकां म्हणटा, तुमी कितें मागतात तें तुमकांच खबर ना. जे त्रास हांव सोसूंक वेतां ते सोसूंक तुमी तयार आसात? ते म्हणटात वय आमी तयार आसा. जेजू म्हणटा तुमी तयार आसतीत, पूण म्हज्या उजव्याक आनी म्हज्या दाव्याक कोणें बसूंक जाय तें म्हज्यान ठरोवंक जायना, तें बाप ठरयता.